आज कला अकादमीच्या वतीन डॉक्टर गंगूबाई हंगल यांचे शिष्य आणि आमकां एक संधी आज प्राप्त मेळिल्ली आसा. आम्ही म्हणिल्लें आशिल्लें ज्या वेळाचेर हांवें कला अकादमीचो ताबो घेतलो त्या वेळाचेर कला अकादमी ही नेमकीच कलेचे प्रदर्शन करपा खातीर नाशिल्ले, तर त्या कला अकादमीच्या नवे कलाकार घडचे हो एकमेव उद्देश आशिल्लो. आणि म्हणूनच कालांतरान वेगवेगळ्यो काही गोष्टी आयतायल्यो, पण एक निर्णय घेतलो जो खरोखरच आमचे गोंयचे लखलखते ताऱ्यांनी जे आमचे नाव वयर काडिल्ले आसा त्या ताकदीचे तारे, त्या ताकदीचे हिरे आज आमकां तयार करपाची गरज आसा. आणि म्हणूनच गोंयां खातीर एक स्वतःची एक गुरुकुल पद्धतीची अकादमी आसची असो एक मानस दवरून ताचे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कितें जाय, साधन सुविधा जाय, पण ती सध्या आमी उपलब्ध करपाक शकलो ना. पूण नवो तरेचो एक विशय आनी संकल्प मनाक आयलो, एक विचार मनाक आयलो आणि आमी ठरयलें की आमची गोंयान गुरुकुल अकादमी जाता तेन्ना आमी पळोवया. पूण ताजे पयलू आमचे गोंयचे कलाकार खंयचे तरी नावाजलेल्या एका कलाकार अकादमीन घालून आनी तांकां घडोवया असो तरेचो एक विचार आयलो. आणि त्याच संदर्भात आमी डॉक्टर गंगूबाई हंगल ह्या धारवाडच्या आमी गुरुकुल अकादमीक आमी भेट दिली. तातूंत भितर आशिल्ली तांचे गुरुवर्य आणि शिष्य आणि तांचे एकंदरीत जे मॅनेजमेंट जे आसा आणि हे सगळें केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आज मुखार वचत आसा. आणि म्हणूनच एक निर्णय घेतलो की गोंयांत अशे तरेची एक चाचणी घेवप आणि त्या चाचणींतल्यान जर उत्कृष्ट जर झाले, ते उत्तीर्ण जर झाले जाल्यार तांकां आमी गुरुकुल अकादमीक आमी प्रवेश घेवपा खातीर तांकां आमी रिक्वेस्ट करून आयले. आणि ह्या वर्सा सांगपाक खूप उमेद दिसता की ह्या वर्सा आमी दोन चारी ब्रदर्स जे आसात ते दोन भुरग्यांक डॉक्टर गंगूबाई हंगल धारवाडच्या म्युझिक अकादमीक आमी तांकां प्रशिक्षणा खातीर धाडिल्ले आसात. आणि त्यांचो खर्च सगळो आमची गुरुकुल अकादमी घेतलीच, पण त्याचे व्यतिरिक्त कितें खर्च जो आसा तो आज आमी कला अकादमीन आज उभा केल्ले आसा. म्हणून हांव डॉक्टर गंगूबाई हंगल जिचे नावानूच एक वेगळे वेगळे तरेचे गुरु आज आमकां पळोवपाक मेळटात, तांकां खूप आभारी आसा. स्वरांजली जरी असली तरी म्हाका दिसता आजचो दिवस व्हडलो आसा. कित्याक सदांच शकुंतला एकूच स्वरांजली करताली, आज तिणें दोन केल्यात. एक गंगूबाई आनी दुसरी आमची किशोरीताई. गंगूबाईक हांव व्हडलो वळखनाशिल्लो, म्हाका शकुंतलाच एकदां वळख करून दिली. तेन्ना ती प्रायवेटली जेन्ना म्हाका मेळ्ळी तेन्ना ती एक पायस आनी व्हेरी मदरली अशी आशिल्ली. तिणें म्हाका आशिर्वाद दिलो. मागीर ती म्हाका दिसता एका वर्सा भितर गेली. किशोरीताई कडेन आमचे संबंद चड आशिल्ले आणि ती खरीच आर्टिस्ट, व्हेरी एक्सेंट्रीक आर्टिस्ट.